बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा मारे कुडी आत्मे सयत स्वर्गार वेली व मारेचे स्वर्ग वरोण ही परब समोर उमता. तेच बरोबर आमी आमच्या भारत देशांत आमचे स्वतंत्रतायेचो 78वो दीस समोर उमता. मारयेक देवान ही मोहिमा दिली, जंय तिचे कुडीके मेकळी थाय मेळ्ळी. हेच मेकळी थायेन मारयेन भारत देश घेतलो आनी भारत देशाकूय ही मेकळी थाय दिली. हे तरेन आमच्या देशांत आमी मेकळीक ताची नागरिकां कशी जिवंक आनी मेकळी थाय मेळूंक, जे कितें आमचे सुटके झुजाऱ्यांनी आपलें बलिदान केलें ताचो फोड आमकां पावूंक. ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर आनी टीव्हीचेर एक बातमी जोरान चलता आनी ती म्हळ्यार वोट चोरी. मतदान केल्ले हाची चोरी जाल्या. आनी थोडे दीस फाटीं राहुल गांधीन कर्नाटकांतल्या बेंगलोर वाठारांतल्या एका मतदारसंघाचेर अभ्यास करून 1 लाख अदीक मतां चोरल्यांत. म्हळ्यार हे मतदातीनांच वा आसात तांची नांवां कितलेच पावटी घातल्यांत. ही वचो गडबड करून तो म्हणटा हो एक मतदारसंघांतल्यान आमकां जो आमदार मेळचो आसलो तो BJPन व्हेला. आनी हाका लागून ताचे 2 आरोप इलेक्शन कमिशन आनी BJP बरोबर वावुरतात. हांची मेकळी थाय नागरिकाच्या हातान हे देशान घातलेली, हातूंत आमचें परतून गुलामपण जाला. लोकशायेंत आमी नागरीक पदवीदार, आमी मत दिता तेन्ना आमी आमची पदवी दिता, कित्याक जांकां आमी वेंचून काडटल्या तांणी ती पदवी जबाबदारीन पाडूंक आनी सांबाळूंक आनी तरेन देशाच्या नागरिकांक बरें तें दिवंक. आनी अशी ह्या मतांची जर चोरी चलता जाल्यार पोरजां वेंचून काडटा तो सरकार येना. जे सुदरीर आसात ते असल्यो नाळबुद्यो करून आपणाकूच सुदरीर दवरतात आनी हातूंत लोकशाही ना. ही जुलमशाहीच. एके जुलमशाहींतले सुटले आनी दुसरे जुलमशाहींत आमी पडल्या हो आमचो व्हडलो विचार. आनी विचाराचेर ह्या दिसांनी ही भासाभास चलता. देवान आमकां गुलामां जावंक निर्मुख नात. देवान आमकां मुक्त जाल्लीं स्वतंत्रताची भुरगीं कशीं केल्यात, रोचल्यांत. आनी देखून हे देशांतूय ह्याचे दिसा की आमकां स्वतंत्रताय मेळप म्हळ्यार ही देवाची येवजण आनी देवाचें बरेपण हें आमी समजुया. आयच्या पयल्या वाचपांत देव आपले पुर्जेक ही मेकळीताय दिता. जुदीत एक विधवा, सोबीत रुपाची वस्तुरी. बेथुलिया हो एक धाकटो गांव आनी ह्या गांवांत होलोफर्नेस पड म्हणटा तो आसिरेच्या राजाचो एक मुगदम. ताणें कितें केल्लें, ताणें जें उदक आनी जेवण ह्या गांवांक येतालें तें ताणें बंद केलें आनी ह्या लोकांक व्हडव्हड्यांनी मोरचे हे असले दीस तांचेर धाडले. आतां तेन्ना हो लोक एकूच मागणी करतालो, तें म्हळ्यार आमकां कोण सोडयतलो ह्या व्हडव्हड्यांतली. आनी तेन्ना हे जुदीत वस्तुरेक देव विचता आनी जुदीत वचून होलोफर्नेस हो तिच्या रुपाक बोलता आनी ती ताचो जीव काडटा. आनी हे तरेन ह्या देशाक मेकळीताय मेळटा. जो विरोधी आनी अपराधी आसलो ताचो नाश जाता आनी निरपराधी कोश्टवतालीं तांकां मेकळीताय मेळटा. आनी असले मेकळीतायेंतल्यान देवान आपले पुर्जेक सोडयली. ही मेकळीताय जातूंत मनशाची कूड कोश्टवताली, आतां देव दुसरें पावल घेता जंय मनशाचो आत्मोय खरे मेकळीतायेन जिवंक आनी देवाचे कृपेन भरूंक आनीक एक वस्तुरेक देव विचता. त्यो वस्तुरी म्हळ्यार आंकवार मारिया. आयची परब मारयेचें स्वर्ग वरोण हें आमी समजूंक जाय. मारयेक पयलोच बोडवो दिसतलो तेन्ना बोडव्यान मारयेक म्हळें नोमान कुरपेन बोल्लोली, म्हळ्यार तूं आख्खीच कुरपेन बोल्ल्याय.
आनी तुका कुरपा जोर आसा तुका पातोक ना. म्हणटच देवान तिका मूळ पातकांतली सोडयली आनी ती कुरपेन बोल्लेली वस्तुरी. आनी असले कुरपेन बोल्लोलीक देव विचता. कित्याक विचता? आपल्या पुताक मनशा मदें धाडूंक आनी मनशाचें धारण करूंक. आनी मारिया जी मनीस नदरेन चिंता ती बडव्याक म्हणटा म्हाका खंयच्याच दादल्या लागीं सबोद नात, हें कशें घडटलें? आनी बडवो तिका देवाची भास, देवाचो निरोप दिता. पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो आनी तूं भुरग्याक गोरबे सातिल्ल्यान जल्म दिलेली. म्हणटच हे उजवणेंत देवाची उजवण सुपूर्णायक पावता. तुजें उदारपण देवाक जाय. आनी मारिया म्हणटा ही आसा हांव देवाची चाको. मारयेन देवाच्या पुताक आपल्या जिवितान बिराड केले आनी देखून देव जर तिचे कुडीन बिराड करता ही कूड पातकी जावंक जायना. ही कूड चुकीन घुसपल्ली जावंक जायना. आनी ती चुकीत आसा जाल्यार देखून जो पूत मनशांक थारोवन दितलो तोच पूत ते आवयक पयलो सोडयतलो. आनी मारिया हे जेजूच्या आसण्याचें बरेपण बरतेन अणभवता. तिच्या जिवितान कोस्ट आयले नात, दुबावेण आयले. आपलो पूत कुरीस घेवन वेतालो तेन्ना, तो कुर्सार वडवळटालो तेन्ना, ताका सयत्यो मारताले आनी भाले तुपताले तेन्ना दुबावेन तिचें काळीज तितलेंच दुखलें आनी तितलेंच वडवडलें. तरी जे देवाक तिणें वय म्हणलेलें तें तिणें केन्नाच पाटींग घेतलें ना. ती कुर्सा मोडी उबी रावली. जे वय म्हणलेलें तें उतर सुपूर्णायक पावूंक. आनी मारिया मरता आनी देव तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. आतां मारयेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार कित्याक व्हेली? मागीर पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां अशें म्हणटा, सुरवेच्या आवय बापायन पातोक केलें आनी देखून पातकाक लागून मरून आयलें. आतां मारी सवें जर पातोक ना, ती जर कुरपेन बोल्ल्या तिका मरण खंयचें? म्हणटच देवान तिका मरणांतली वाटयली. कित्याक मरण जर पातकाक लागून आयलें आनी मारीक जर पातोक ना तिका मरणूय ना. आमी तिचें मरण समोर उमताव. ती मनीस कशी जियेली देखून कालचे दीस आमी पळयताले हांव. ती तिची खोल न्हीद, जे न्हिदेंत देवाचें तेज ती संवसारांत अणभवता. आनी देव हें तेज ती जिणें आपल्या खोल न्हिदेंतल्यान अणभवलां तें देव तिका मोहिमेन स्वर्गार व्हरता. देखून ती पातोक नासलें देखून ती मनशा भाशेन तिची कूड हांगासर कुसली ना, पूण तिका देवान कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. आतां मारिया जेजूची आवय, जेजू देवाचो पूत. जेजूक जर फोंडांत पुरलो, मारी कित्याक पुरली ना? जेजूक फोंडांत वचूंक जाय आसलो. कित्याक ताचें मिसांव सोडवणीचें मिसांव. जी कोण ताचे आदीं मरून गेल्यांत तांकां सोडवण दिवंक जेजू तांचे बरी एक जालो आनी देखून तो फोंडांतलो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावन मोहिमेन स्वर्गार चडलो. मारिया स्वर्गार चडली ना, मारीक स्वर्गार व्हेली. देवान तिका ही मोजरी दिली आनी ही मोजरी म्हळ्यार आमकां एक संदेश. मारी भाशेन आमचें ठिकाण थंय, जंय मारिया गेल्या थंय आमी वेतल्या. ही परोब हे मारीचें जैत आनी आमचो बरो वासो समोर उमता. बाबा भयणीनो, आयचे परबेन जोर आमकां हें सोत पवित्र सभा शिकयता. हे परबे वरवींच आमचें जिवीत आमी देवाचेर विस्वासून जिवंक आमकां हांगासर उरलो. आमी बाबार्थी कशीं हें देवाचें उतर ओळखुया आनी कसलेच गुलामपणांत न्हय, पूण मेकळीतायेन जियेतलीं भुरगीं जावया. जशें बागीन पावलो दुसऱ्या वाचपांत म्हणटा, देवाच्या आत्म्या वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळ्या आनी देव आमकां सोडयता.
देखून आमी कसलीच गुलामां जावची न्ही. दोन तरांच्या गुलामपणांची तो गजाल करता. पयलें म्हळ्यार आमचे कुडीच्या वंडावण्याची आमी गुलामां जावची न्ही, आमी मेकळीक जावया. आनी दुसरें म्हणटा आमकां अधिकार आसा आनी पदवी आसा देखून आमी दुसऱ्यांकूय दामून दवरून आमची गुलामां करची न्हय. तांकां आमी मेकळी करुया, कित्याक तातूंतल्यान आमीच अदीक मेकळीक जाता. आज ही परब समारंभातना हें देवाचें वर्तें देणें देवान आमकां दिलां. क्रिस्तांवां कशीं आनी देशाची नागरिकां कशीं तें पूर्णपणी आमी समजुया आनी आमी पाडुया. आमी कशें पाडूं येता काय? पयले सुवातेर पयल्या वाचपांत जुदितान केलें तशें. जुदितान आपणा लागीं कितें करूं येता तें तिणें हे बेथुल्या गांवच्या लोकां पासत केलें आनी ती जैती बंद जाली. आमी आमच्या देशा पासत जाय तें करूं येता. धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी आमी जर जबाबदारीची जाल्यार आमचो देश खरी स्वतंत्रतायेचे मेकळीतायेन जियेतलो आनी तातूंत आमी मेकळीक मनशां. धाकट्या वस्तूंनी आमची जबाबदारी ओळखुया. धाकट्या वस्तूंनी जे आमी सवकार दिवं येता थंय आमी सवकार दितली जावया आनी आमच्या देशाक बरें करून आमची मेकळीताय आमी समोर व्हरया. दुसरे सुवातेर मारयेक देवान कुडयत्म्याचो स्वर्गार व्हेली. हे तरेन तिची कूड देवान मेकळी केली, मरणांतल्यान कुसूंक दिना जावन. आमी सगळीं एका दिसा मरतल्या, पूण देव आमकांय बी आपणा सुरक्षीं व्हरता. आमचें बरें जिवीत आमकां पवित्र करता. बऱ्यो चाली करुया. दुसऱ्यांचें वायट करतल्यो न्हय, दुसऱ्यांच्यो गजाली करतल्यो न्हय, दुसऱ्यांक पातकाचे सैक जातले न्हय, पूण बरें करून मारये भाशेन आमी देवाचे कृपेन वाडुया आनी देवाची मोजरी मारेक दिली तातूंत आमकांय वांटो आमी सोदुया. आनी तिसरे सुवातेर ही आयची परब आमकां समोर आपयता. आमी देवाची भुरगीं, देवान आमकां विचल्यांत देखून आमी एकामेकाच्या जिवितांत कुशालकाय हाडटली मनशां जावया. आमी दुसऱ्यांक कुशाल करता आनी दुसऱ्यांच्या जिविताक अर्थ दिता तेन्ना देवाची मेकळीताय आमकां दिल्या. ते मेकळीताय दुसऱ्यांक समजूंक आमी ताका आदार दिता. ह्यो असले मेकळीतायेंतल्यान वायतो समारंभ करून देवाचें देणें आमकां भरतेन मेळूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया.